कर्नाटकाच्या हावेरी जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात गोयच्या 2 जाणांसयत वट्ट 6 जाणांक मरण आयले। मरण पाविल्ल्यामदीं म्हापशेच्या गांवसावाडो वाठारांत रावपी 2 जाणांचो आस्पाव आसा। तशेंच ह्या अपघातात पणजेचो एकलो गंभीर जखमी जाला। तशेंच म्हापशा नगरपालिकेत सामकार जाल्ल्या स्वय अपघातात कारचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। कर्नाटक राज्यातल्या हावेरी जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात गोयच्या 2 जाणांसयत वट्ट 6 जाणांक मरण आयले। ह्या 6 जाणांत 4 सान भुरग्यांचोय आस्पाव आसा। ह्या अपघातात म्हापशेच्या गांवसावाडो वाठारांत रावपी 2 जाणांक मरण आयला, जाल्यार पणजेच्या एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या। दुसरे वटेन म्हापशा नगरपालिकेत सामकार स्वय अपघात जालो। ओव्हर स्पीडीन येवपी स्विफ्ट कारीन डिवायडराक नेटाचो धपको दिल्ल्यान कारीचे बरेच लुकसाण जाला, मात अपघातात कोणाकच दुखापत जावंक ना। ह्या अपघाता उपरांत चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। आयतारा राती हो स्वयं अपघात जालो। म्हापशा पुलिशेन कारवाय केली। आणि काम करता कोण? तो चंदन म्हणून कसले काम? ते मार्केट शॉप आहे माझे बेडशीट आणि कपड्यांचे। ओके। बाटली हा बियरची बाटली हा गाड्यांचो कोण जाणा सर म्हाका आता 2 जाण येयले ते दारू उक्ते करून आमी ताका आडयलो। दारू उक्ते पयले तो बाटल्यो काडपाक येयलो दिसता। बाटल्यो काडटाले आमी ताणू एकलो आसलो हांगासर। आज संडे म्हणून तेणी सुट्टी घेतला आणि चावी माझे शॉपार आसलो। आता ही कोण उलयतली? बायल कोण उलयतली? तेची बायल आसतना माझी गाडी घेऊन गेला। मला आवडत असता मला गाडी मारलेली तो मला ओला बाईक हांगा पळय एकट्या ओला बाईक येयलो त्याच्याकडे तो बसलो आणि तो फटाफट गेलो। आता हांगा सगळें आसले पण ते रावंक ना कसोच तो गाडयेन बियरची एक बाटली आसलेली कपडे एक धोपलो धाकलो आनी फाटल्यान बॉल आसलो। केन्ना एक्सिडंट केन्ना जालो? 10 मिनटांनी सार 10 मिनटांनी भुरग्यांनी मारली। तो मातसो जाणटो खाड्याक आसलो मातसो एकटोच आसलो तो आणि स्कूटर बसून गेलो तो ओला कोणाच्या बायकीर बसून गेला। गाडी मारून मारली आणि मागीर तो सुगाडी सोडून गेलो। गाडी हांगा फाटी घातली मातशी फाटी लायली आनी तो गेलो बरोबर बसून राव म्हणटाले तो कोणूच रावंक ना। अच्छा। स्कूटर बसून गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।